येवकार हांव समृद्धा कणगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. तिळारी सावन पिळगांव नार्वे कॅनल प्रकल्प जाला पुराय, पूण कॅनलात सोडिल्ले उदक रिगले लोकांच्या शेता बाटांनी. उण्या दर्जाचे काम वापरला कॅनलाच्या प्रकल्पात, म्हणटात फुरियोज जाल्ले थळावे. आयतारा काणकोण माशे वाठारात जालो भिरांकूळ अपघात. ह्या अपघातात 20 वर्सां पिरायेचे चली जाले आगताक खलास, जाल्यार दुचाकी चलोवपी तरणाटो जालो गंभीर जखमी. शिगम्याचे दोळ लागल्यात वाचपाक. आयतारा देवीचो आशीर्वाद घेवन कुंकळ्ळे शिगम्याचे दोलार पडली बडी. जाल्यो पांजरकोणी कुंकळ्ळेच्यो पारंपारीक सत्रोत्सव व्हडा उमेदीन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. तिळारी सावन पिळगांव नार्वे कॅनल प्रकल्प पुराय जाला. कांय दिसां आदीं ट्रायल केली. कॅनलात सोडिल्लें उदक लोकांच्या शेता बाटांनी बायांनी रिगले. थळावे अजापीत जाले. पावस नासतना वाठारांत बुट्टी आयिल्ल्या वरी जाली. उण्या दर्जाचें काम ह्या कॅनल प्रकल्पात वापरला, थळावे सांगतात. पळयात पुराय बातमी. महाराष्ट्रान जे बेडशी एरिया आसा तशेंच खांद्याळे म्हणटा थंयसर खुबश्या वेळार कॅनल फुट्टाले आनी लोकांक त्रास जातालो. अशें खुबशे फावटी जाल्लेलें आसा. पूण आतां आमी पळयलां की हो कॅनल जो आसा तो गोंयानूय पावल्लो आसा. कॅनल सामको पिळगांव तशेंच कारापूर ह्या सायडीसून नार्व्या सायडीक वता तो. पूण लोकांचें अशें म्हणणें आसा की फाटल्या दिसांनी हांगासर ट्रायल जाली उदीक सोडून, आनी जे उदीक सोडलें तेतूनसून जे उदीक झिरपाता म्हणटा तेका, तितूनसून सायडीचे जे बांयो बी आसल्यो त्यो सगळ्यो फूल जाल्ल्यो. तेतून अशें दिसता की हे जो कॉन्क्रीट हांगासर यूज करता, जर कन्स्ट्रक्शन कितें केलां तेजी क्वॉलिटी कोणूच टेस्ट करना. ते टेस्ट करपाक जाय. नाजाल्यार जे आमी फाटल्या वर्सांनी पळयताले महाराष्ट्र एरियान जे म्हणजे बेडशी एरियाक ते फुट्टाले कॅनल, तशीच परिस्थिती गोंयानूय जावपाक शकता. कित्याक गोवा हे बारीक स्टेट आसल्या कारणान हांगा खुबश्या लोकांच्या मदल्यान म्हणजे कुळागरां आसा, तशेंच काजींचे प्लांटेशन आसा, ताच्या मदल्यान हो कॅनल गेल्लो आसा. आनी अशें जर परिस्थिती जाली जाल्यार तेंचे जे प्लांटेशन आहा ताका बी खुबसो त्रास जातलो. आमी पळयलां की जे लोकांनी आतां म्हायती दिल्ल्या प्रमाणे की हांगासर जे कॉन्क्रीट केलां ते परत तेंच्यांनी सारकें करपाक जाय. कित्याक तर फाटल्या दिसांनी जेन्ना टेस्ट केलें तेन्ना ते उदीक गेलें आनी तांकां दिसलें की खुबशे तळयो बी सायडीच्यो आसा त्यो भरलेल्यो. अशें भरपाक जायना, कित्याक तर गोंयान उदीक खूब आसात, मुबलक प्रमाणान हांगासर जे गांव आसा तातूंत उदक आसा. पूण अशें जर एक्स्ट्रा उदक गेलें जाल्यार तेंचें जें प्लांटेशन आसा आनी कसलें कितें आसा, घरां आसा, सायडीचीं घरां सकयल एरियेन, थंयसरूय त्रास जातलो अशें तेंचें म्हणणें आसा. त्या खातीर गोवोरमेंटान जो तिळारी कॅनल जो करता ताचेर मॉनिटर करपाक जाय आनी क्वॉलिटी तेंची टेस्ट करूनच मागीरूच टेस्ट करपाक जाय. त्या शिवाय हांगासर जे जी परिस्थिती आतां जाल्ली म्हणजे टेस्ट करतना हेच्या फुडें उदक येतलें तेन्ना कितें परिस्थिती जातली ही आतांच आमकां कळटा. दिवचले आनीक एक अजापीत घडणूक पळोवपाक मेळ्ळी. तिळारी सावन येवपी कॅनल पिळगांव, नार्व्या आनी मये वाठारांतल्यान वयता. हो प्रकल्प गेल्या 10-12 वर्सां आदीं साकून चलतालो. कांय दीस आदीं ताची ट्रायल जाली. उदक कॅनलान सोडलें खरें, पूण पावलें लोकांच्या शेता भाटांनी. एकाच दिसान कॅनलांतलें उदक गायब. उण्या दर्जाच्या कामाची ही लक्षणां आनी अशेंच मुखार जालें जाल्यार लोकांची शेता भाटां नश्ट जातली असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. आयकात घारचो सुर्लीकाराक. ह्या भाटांसून हो तिळारी प्रोजेक्टाचो कॅनल गेल्लो आसा आनी तेजें जें कॉन्क्रिटीकरण केलां पळय तेंच्यांनी तें सारकें करूंक ना. ते दिसा तेंच्या टेस्ट करपा खातीर म्हणून कॅनलाक पाणी सोडलें आनी तें पाणी इतकें झिरपालें, ज्यो बांयो आसा, आमचे व्हाळ आसा पळय, तळयो आसा हे पिळगांवच्यो सायडी सगळ्यो झिरपाल्या कारणान फूल जाल्यो आनी उदक भायर वचूंक लागलें. आनी फुडें सुद्दां हें अशें तर सारकें रिपेरींग करनासतना हयच पाणी सोडीत तर त्या उदकाचो वेस्टेज जातलो आनी आमच्यो बांयो एक्स्ट्रा पाणी भरल्या कारणान जावं शेतान जें एक्स्ट्रा पाणी भरल्या कारणान पिकाचो प्रॉब्लेम जातलो. कितें फाल्यां काम कितें तरी पीक करतलो म्हणल्यार. आनी दुसरें म्हणल्यार धुळीचें साम्राज्य ह्या कॅनलाच्या वयर तेंच्यान पसरलेलें आहा सगळें. जी शेड आसा पळय, पिळगांव आमचो रोड सगळो हो कॅनल जो शेडूच सगळी माती सगळी शेड आनी ती तो जो मागीर धुळीचें सगळें साम्राज्य जाता एक गाडी समज गेली जाल्यार आनी ते बाकीच्या तेच्या पिकाचेर इफेक्ट जातलो. हो तो कॅनल आतां खंयच्यान खंय वता हो कॅनल येयला म्हाका तिळारीसून येयला आनी तो आतां आमच्या पिळगांवसून नारवासून तो मयां वयतलो. मयां म्हाका तो
थंय तलावार बीन सोडटले पाणी सुद्दां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. काणकोणचो करमल घाट हो मर्ण घाट म्हूण फामाद आसा. हांगा जावपी अपघातांचे सत्र थांबपाचे नांव घेयना. आयतारा काणकोण माशे वाठारांत भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत 20 वर्सां पिरायेचे चली आगताक खलास जाले, जाल्यार दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण टू मडगांव रस्त्याचेर करमल घाट हांगासर सातत्यान अपघात जाताले देखून त्या घाटाक मरण घाट अशें नांव पडलें. सुदैवान सरकारान आतां थंयसर लक्ष घालून तो मातसो घाटाचो वल्त जो आसा बांदून काडलेलो आसा, ताका लागून थंयसर अपघात कमी जावपाक लागल्या. पूण दुर्दैव अशें की कारवार साकून जेन्ना आतां काणकोणाक येता त्या वेळाचेर माशें जो हांगासर ओल्ड हायवे आनीक नवीन जो मनोहर बायपास जो व्हडलो ब्रिज बांदलेलो आसा, ह्या ब्रिजाच्या जंक्शनाचेर आतां परत परत अपघात जावपाक लागल्यात. आयज सकाळींच हांगासर 11, 11:30 अशा तरेन 2 अपघात जाले आनी ह्या दोन्ही अपघाताक वेळार एकट्याक तकली फुटून गंभीररित्या जखमी जाला, जाल्यार एका अंकोला कारवार हांगासरल्या एका चलयेचे जवळ 30 वर्सांची चली जी आसा तिका आगता मरण आयिल्लें आसा. ह्या हांगासर अशी परिस्थिती आसा की जेन्ना कर्नाटकांतल्यान गाडयो येता त्या वेळाचेर माशें पर्यंत रस्तो कांय प्रमाणात रुंद आसा आनी जेन्ना तो मनोहर बायपास हायवेचेर वयता त्या वेळाचेर थंयच ओल्ड हायवे पैंगीण साकून येवपी जो आसा तो थंयसर जॉयन जाता. जेन्ना हायवे रुंद आशिल्ल्या कारणान कर्नाटकांतल्यान काणकोण सायडीन आनीक मडगांव सायडीन ज्यो गाडयो येता ते स्पिडीन येता आनी त्या वेळाचेर त्याच जाग्याचेर आनी त्याच वल्ताचेर जेन्ना पैंगीण साकून जेन्ना भितरल्यान गाडयो जेन्ना मेन हायवेचेर येता त्या वेळाचेर सगळेच कन्फ्युजन तयार जाता आनी हांगासर परत परत अपघात जायत आसा. हाजो जर आमी इतिहास पळयलो जाल्यार गेल्या म्हयन्याभराक खंय 2-4 अपघात हांगासर जाल्लेले आसा. सुदैवान ते मायनर आशिल्ल्या कारणान पुलिसे किंवा मेडिकल ह्या खंयच्याच आस्थापनांनी रेकॉर्ड मेळना. पूण आयज जाल्ले 2 अपघात, एक गंभीर जखमी आनी एकट्याक ज्या नेण्ट्या चलयेक जे आगताक ऑन द स्पॉट मरण आयलें, हे एक सामकेच गंभीर स्वरुपाचे आशिल्ल्या कारणान आतां काणकोणकारीच ह्या विशय आतां खंय विचार करून वेगळ्या तरेन आवाज उठोवपाच्या तयारीन आसा. जाल्यार हांगा आशिल्ले वॉल्त अपघातांचे सुवात जायत आसा. हांगचे वॉल्त धोकादायक आशिल्ल्यान कितें तरी हाचेर उपाय काडपाची गरज आसा, थळाव्यांनी मत उक्तायले. बारीकसो एक्सिडेंट जाला हांगासर. आमी एक मोटरसायकल पडल्या, मोटरसायकल चलोवपी आलो रिचर्ड फेर्नांडीस. तो येतालो वयर, तो एक फाटली बलेनोक ओवरटेक करता ताका लागली गाडी आनी तो पडलो. अशें पळोवपाक गेल्यार हें वॉल्त इतलें डेंजरस आहा. सो म्हाका दिसता हे वॉल्ताक कितें तरी उपाय करपाक जाय. कित्याक खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आहा. फाटले गेल्ले वर्साक एक मळी एक्सिडेंट जालो आनी एकलो भुरगो तसो इंजर्ड जाल्लो. आज त्या परिस्थितीन पळयल्यार ह्या वॉल्ता लागून इतलें हें जाता. तर एकच मागणी आसा, कितें तरी उपाय काडचे आनी वॉल्ताची कितें तरी करचें. ह्या रोडाचेर आयज एक मेजर एक्सिडेंट जाला आनी एक बाबडे 20 ते 21 वर्सांचे चली आगताक सोंपला आनी ती जर घटना पळयत पुलीस सुद्दां बाबडे थरथरपाक लागले. अशी घटना पळयली जाल्यार, कित्याक ते पुलिसां बाबड्या सदां पळोवन संवय जाल्या तरी आसतना एक ते सुद्दां त्या टायमार सामके स्तब्ध जाले. अशी घटना थंय जाली आनी ते चली तागे तकली लायटी खांबे आपूण ऑन द स्पॉट ते सोंपले बाबडे. ती घटना पळोवपा नाशिल्ली. आतां गोवा गव्हर्मेंट एक्सिडेंट जावन मेले की 2 लाख दिता, पूण एक चली ताका वाडोवपाक कितलो खर्च आसा किंवा कितली त्रास आवय बापायक आसा ते बाबडे तांकांच कळटात. आनी ते आयज बाबडे लावारीस परिस्थितीन गेले, ती परिस्थितीन पळोवपा नाशिल्ली. असली परिस्थिती दुस्मानाचेर सुद्दां येवची न्ही. हो रोडा एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणल्यार रस्तो वॉल आशिल्लो अशी लोक म्हणटात. नुस्त्याच्यो गाडी वतात आनी ते उदक स्टॉप करपाचो कांय प्रयत्न जायना. तेन्ना त्या उदकाचेर ती स्पिडीन आयिल्ली बायक काय कशी ती म्हाका खबर ना, पूण ती स्लीप जावन त्या चलये बाबड्या उबीच तकली फुटली आनी ते ऑन द स्पॉट गेले. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवापरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गेल्या वर्सा म्हैसाळ धरणाची उदकाची पातळी देंविल्ल्यान लोकांक उदकाच्या उणावाचो त्रास सोंसचो पडलो. अंदुलेगीत ही समस्या जावची न्हय हे खातीर सरकार पावलां उबारपाक लागल्यात. तांच्यांनी सुमार 319 कोटी रुपयाचो प्रकल्प आंखला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. गेल्या वर्साक हांगा जी म्हैसाळ डॅम जी आसा ती सारकी सुकिल्ली आनी लोकांक उदकाक खूब त्रास जाल्ले. सरकारान हांगा
हांगा थंयसान उदक हाडून पंचवाडी लोकांक उदक दिल्लें. इवन ओपाचें उदक, इवन साळावलीचें थोडें उदक अशें करून लोकांक हांगा सप्लाय केल्लें. इवन टँकरान सप्लाय केल्लें. म्हणून हो फुडें प्रॉब्लम जावचो न्ही म्हणून ताका लागून एक सरकारान डिसिजन घेतलेलें आसा की साळावली डॅमाचें जें उदक वेस्ट जाता तें उदक थंयचे पायपलायन घालून हे म्हैसाळ डॅमाक करपाची ताणी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हो फ्युचराक लोकांक कांयच कमी पडपा जायना अशें तेणी डिसिजन घेतलेलें आहा. लोक जे ह्या वाठारांत रावतात, जे पंचवाडी लोक रावतात, तांकां उदकाक खूब त्रास जाता. कित्याक हो जर म्हैसाळ डॅम ना जाल्यार तांकां खूब त्रास जातले. हे करून पायपलायनीचे प्रोजेक्ट जे साळावली डॅमीक उदक वेस्ट जाता तें उदक हांगा हाडून त्या डॅमाक सोडपाचें आसा आनी लोकांक केन्ना प्रॉब्लम जावचो ना अशें तांचें सरकाराचें म्हणणें आसा. फाटल्या उमाळ्यात फोंडा तालुक्याच्या पंचवाडी गावातल्या म्हैसाळ धरणांतल्यान उदका पुरवण्याची भिरांकूळ परिस्थिती पळोवन उदकास्त्रोत खात्यान मिराबाग सावर्डे हांचे मदीं खासा पायपलायन घालून साळावले धरणांतल्यान म्हैसाळ धरणाचेर उदक हाडपा खातीर 319 कोटी रुपयांचो प्रकल्प आंखला. पायपलायन घालून हो उदकाचो विशय सुटावो जातलो, WRD मंत्री सुभाष शिरोडकाराचें म्हणणें. 319 कोटीचो प्रोजेक्ट पास जाल्लो आसा. ताजी बॅरेज बांदपाचें टेंडर जाल्लें आसा. ताजें सबस्टेशन आनी पंप आनी पायपलायन ही 3 प्रोजेक्ट आसा. ती टेंडर्स बीन जाल्ले आसा. म्हणजे सादारणशे पळय 2 दीस पयलीं इलेक्शन कोड जावचे पयलीं टेंडर फ्लोट जाल्ले आसा. आतां टेंडर ओपनिंग जो आसा पळय तो प्रोसेस एप्रील म्हयन्या आसतलो. एप्रील म्हयन्या नंतर इलेक्शन पिरियड आशिल्ले कारणान आमकां मे म्हयन्याच्या नंतर ती ऑर्डर दिवपाक मेळटा. काम सुरू करूंक मेळटा. मागीर सुरू करतले काम. ह्या वर्साक जातलें काय फुडल्या वर्सा ह्या वर्साक एखादी जमले जर जाय जाल्यार सबस्टेशनचें काम करूंक मेळटलें. पायपलायन घालपाचें काम करूंक मेळटलें. बॅरेजचें काम जें आसा पळय न्ही तें म्हाका दिसना की आमकां मे म्हयन्यात थंय आसा पळयतले आमी. एखादी जर मे म्हयन्यात जर करूंक मेळटा 15 दीस किंवा एखादी 15 30 दीस म्हणजे मेच्या सादारणशे 15 तारीख सुरू जालें करूंक मेळटा जाल्यार कळ्ळें ना ते पळयतात करूंक मेळटा. पूण ना जाल्यार पावसांत मागीर पायपलायनीचें काम करूंक मेळटलें आनी सबस्टेशनाचें काम करूंक मेळटलें. मिराबाग सांगलें पळय न्ही ते मिराबागा उदक खंयचें येतलें तर उदक न्हंयचें उदक जें थंय येता आनी डॅमांतल्यान जो उदकाचो फ्लो आसा थोडोसो म्हणजे पाजर जातात न्ही उदक म्हणटा फुडें सकयल पाजर जाता. हे दोन्ही कडले जे स्टॉक आसा उदकाचो जवळ जवळ 20 ते 30 MLD जाता. तो 20 ते 30 MLD आमी मिराबागा लिफ्ट करता. धड्या वयल्यान बेतळा देवळा कडल्यान आमी सारके सावर्डे तिस्कार वयल्यान आमी डॅमार हाडटा. तें उदक वेस्ट वता. आतां सद्या तें उदक वेस्ट जाता उदक. वचून खारें उदक उदका मेळटा जुवारी न्हंय कुडतड्यार पुला कडेन सावर्ड्या कुडतड्यार पुला कडेन. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. शिगम्याचे दोल वाजपाक लागल्यात. शारी वाठार आसूं वा गांवगिरे, भुरगीं दोल शामेळच्या तालार धुंद जावन तांच्या आवडीच्या शिगम्याचो घोस्त काडटात. आयतारा देवीचो आशिर्वाद घेवन कुंकळे शिगम्याच्या दोलार बडी मारली. पळयात कांय उर्बेभरीत खीण. रातचे सद्या शिगम्याचे वारे घोळटा. वचत थंय शिगम्याची वेगवेगळी तरा पळोवपाक मेळटा. पळोवया कुंकळे कुळवाड्या वयल्या लोकांनी उमेदीन मनयल्लो पारंपारीक शिगमो. गोंयांत दर एका गांवचे एक खाशेलपण आसा. देखीक पांजरकोण कुंकळेच्यो पारंपारीक सत्र उत्सव. ह्या उत्सवात सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन देवीची परब व्हडा उमेदीन मनयतात. पळयात ते खीण.
पायदेव संस्थांचा आज हो 17 उत्सव आमी हो सादर करता तेन्ना थोडक्यात सांगपाचें आसा की जो आमचे हो उत्सव आसा हो 5 दीस पयलीं कमी जाल्लो आसता तो आमी शिगम्या मांडाचेर सगळे गांवकार वांगडी येवन तो तेजी सुरवात करता आनी त्या प्रमाणे आमचे जे हिंदू भाव आसा आमचे सगळो आमचे वाडी खेळटा त्या वाडी खेळून ते स्थायीक जाल्यात त्या भावात तेंचेय आमी घर खेळटा आनी त्याच बरोबर ते क्रिस्तांव भाव आसा तेवूय आमकां मोठे उमेदीन आपोवन व्हरता आनी ते आपल्या घर खेळपा तेंचीय आमी खेळटा आनी आज तेजी समापन जाता म्हणल्यार तेजो आतां लास्ट दीस आसा तेन्ना आमी तेजी मांडार येवन तेजी सांगता करून तेजी मागीर फुडें आमी तेजी होळी खेळून येता मागीर तेजी कडेर वचून उदक न्हांवता आनी परत येता आनी त्या प्रमाणे आमी तेजी आज सगळे वांगडी गांवकार येवन तेजें समापन जाता आनी आज तेजो आमी हो उत्सव साजरो करता त्या प्रमाणे आमी तो उत्सव साजरो करता वेळार आमचो सांगणी करून तेजी आमी सत्री तेजी हे करून तेजी उत्सवाक सुरवात करतले आनी मागीर ते आमची सत्री काडून देवळा फेर मारून आमची जे खुटिया मांड म्हणून आसा खुट्याक थंग वयतले आनी मागीर ते राष्ट्रीय महाराज वयल्यान पायक देवाक मूळ स्थान वयतले ते पोर्तुगेज टायमार भाटापटी टायमार हिंगा शिफ्ट केल्ले ते शिफ्ट केले तेका फेर मारून थिंग मूळ स्थानार वचून मागीर ते आमी पांडवा वीर म्हणून आसा आमची पांडवा बाय तेका फेर मारून परत आमचे मांडार येतले आनी मांडार येवन जातना तेजी हांगा सांगणी करून परत आमचे सांगता घातले आनी ही जी सत्री आसा तांबडी ती आमची जे फातर्पे कुंकळी घालून सत्री जातल्यो ही सत्री जाव म्हळ्यार 5 दीस म्हळ्यार ते हांगा आसतले आनी ते 4 सत्री आमच्या देवळां आसतल्यो आनी तेजी मागीर आमी तेजी सांगता ती सत्री जाल की शेनवारा जातले ते जातनाच आमी तेजी मागीर दुसरे दिसा ती सत्री काडटली ते तुळशींतली तशें आमची शास्त्रां हे आमचे ते पुर्वज आमचे सांगून गेले त्या प्रमाणे आमी करता आनी ते आमी आतां तेजी फुडें ती पिळगी आसा ती करतली आज किती दिसा आज तुमचे पास आनी हे बरोबर येयला आनी कशी तुमी सेलिब्रेट करता आयची सत्र आमचे पवित्र सातोडे आतां स्टार्ट जाता आयच्यान आनी आज रामाचो आयदनार सांजूच पास आज आमी जितले तांबडे जाल्ले ना कांय जालें ना खाली एक तिलक लायला कित्याक आमकां विसो वचपाक जाय पूण आमच्या शेजऱ्याक आमच्या गांवांत एक शास्त्र आसा की आमचो आजो पयलो करतालो एक मान रेस्पेक्ट दिवपाक आमी आयले आनी 10 मिनटां आमकां परत विसाक वचपाक जाय आनी अशीच आमची परंपरा आसतली ते आता एक कुंकळकारा हो एकवट ह्या तराच्यान चलची अशें दिसता तुका न्हू कितें सांगपाक सोदता लोकांक एकवट म्हणजे कितें आहा देव सगळो एक हे जाती काती आनी हे सगळे आमी मनशांनी केलो ते आमचे हितून भाग घेतात आमी तांचे हितून भाग घेतात आमी सगळे एकूच आनी सगळ्यांक मिसळून करची सगळे गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पॅक्स ऑफ नागवान पणजी फुटबॉलकारांक हारायलो. 4-0 अशे फरकात रोमांचक जैत जोडले. बाणावली एसएजी खेळा मळार ही सर्त रंगली. बाणावली एसएजी खेळा मळार गोंय प्रोफेशनल फुटबॉल सर्त जाली. पॅक्स ऑफ नागोवान पणजी फुटबॉलरांक 4-0 अशा गोल फरकान हारायलो.
गोवा 365 खातीर संदीप धुवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. सोमारात चड उष्णताय आसतली. चडशे नितळमळ अणभवपाक मेळटले. सांज आनी रात वेळार लेगीत उष्णताय अणभवपाक मेळटली. पारो वाडत आशिल्ल्यान लोकांनी भलायकी सांबाळची हवामान विभागान सल्लो दिला. फाटल्या कांय दिसांत राज्यांत उष्णताय बरीच वाडल्या. चडावत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. उष्ण आनी दमट हवामान आशिल्ल्यान उष्णतायेचो धोको चड आसा. भलायकी सांबाळपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. सोमाराक उष्ण हवामान, फुडें लेगीत उष्ण हवामानाचो अदमास. वाडट्या तापमानाक लागून लोकांक जतनायेचो सल्लो दिला. सकाळी कांय सुवातांनी हलक्या धुक्यांचो अदमास. सोमारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक आशिल्ली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 चायचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.